लोकगोंती चॅप्टर 6 नाजारितांक कायदे. इस्रायल पोरजेक ही शिकोवन दिवंक सर्वेस्परान मोइजेसाक हुकूम दिलो. कोणूय दादलो वो ओस्तोरी नाजारीत जावन एकाने सर्वेस्पराक आपली भेटोवन करूंक आंगवयता, त्या मनशान सोरो आनी दाकां रोस पिवचो न्हय. दाकांचें केल्लें कितेंच पिवचें न्हय. दाकू आनी पासां खावचीं न्हय. नाजारीत कसो जिवंक सोदता तितलोय काळ दाकवालीचें उत्पन्न जाता तें कांयच चाखचें न्हय. दाकांच्यो बियो आनी कात लेगून खावची न्हय. नाजारिताचे आंगवणे काळ जियेता तितलोय काळ ताणें आपले केंस कातोवचे न्हय. आंगवणेचो सगलो काळ तो सर्वेस्पराक भेटयलोलो आसतलो आनी केंस वाडयतलो. सर्वेस्पराक आपली भेटोवणी केल्या म्हूण ताचे केंस एक खुणा. देखून मोड्याशीं वचून बापायच्या, आवयच्या वो भयणीच्या लेगून ताणें आपणाकूच बोश्टावचो न्हय. नाजारीत आसोसोर तो सर्वेस्पराक भेटयलोलो आसतलो. एका नाजारिताचे केंस बोश्टवले जाल्यार कित्याक तो एका मनशाशी आसलो आनी ओवचीत मेलो ताणें 7 दीस रावचें आनी मागीर आपले केंस तासचे आनी तो रिती पोरमोणे शुद्ध जातलो. 8व्या दिसा तो 2 कोवडे वा पारवे घेवन यादनिकाशी येतलो आनी सर्वेस्पराच्या जमातीच्या तोंबूच्या दारार उबो रावतलो. यादनीक एक तांतलें सुकणें फारीकपणाक भेटयतलो आनी दुसरें ओम भेटेक लायतलो. पोरी ताचे शुद्धीची रीत पाळटलो. त्याच दिसा तो आपले केंस सर्वेस्पराक भेटयतलो आनी नाजारीत कसो आपलें जिवीत सर्वेस्पराचे सेवेक लायतलो. आदलो काळ आतां हिशोबांत येना, कित्याक ताचे केंस बोश्टोन गेले आनी प्रतिदान कशें तो वर्साचो एक मेंढरो हाडटलो. नाजारितान आपले आंगवणेक पाळलो दिल्या उपरांत ताणें ही रीत सांबाळची. जमातीच्या तोंबूच्या दारार वचून सर्वेस्पराक तो 3 जनावरां कसलेंच खत नासलेलीं वर्साचो पुरूस मेंढरो ओम भेटेक, वर्साची एक स्त्री मेंढरी फारीकपणाचे भेटेक आनी एकताराचे भेटेक एक मेंढरो. त्या भायर तो फूग नासलेल्या उंड्याची एक तोकरी हाडटलो. मोठे उंडे ते मिसळून करून आनी तेलाचो इल्लो शिंवर मारून पातळ बिस्कूट उंडे, तशेंच सदांची, ओरोवाची आनी सोऱ्याची भेट. यादनीक हें सगळें सर्वेस्पराक भेटयतलो आनी फारीकपणाची तशीच ओम भेट करतलो. एकताराचे भेटेक तो मेंढरो मारतलो आनी उंड्यांचे तोकरे बरोबर भेटयतलो. तेच परी तो ओरोवाची आनी सोऱ्याची भेट करतलो. जमातीच्या तोंबूच्या दारार नाजारीत आपली तोकली तांसतलो आनी एकताराची भेट लासता थंय आपले केंस उज्यांत उडयतलो. मागीर मेंढऱ्याचो फुडलो पांय शिजतोच यादनीक तो काडटलो आनी तोकरेंतलो एक मोठो उंडो आनी एक पातळ उंडो काडून हें सगळें नाजारिताच्या हातांत घालतलो. उपरांत यादनीक तीं सर्वेस्पराक एक खेरीत देणें कशें भेटयतलो. ती यादनिकाच्या बऱ्यापणाक एक पवित्र देणें. त्या भायर यादनिकाक सदांचे परी मेंढऱ्याची छाती आनी एक पांय. त्या उपरांत नाजारिताच्यान सोरो पिवंक जाता. हे म्हणल्यार नाजारितांचे कायदे. पूण कोण एकलो कायद्या वयर भासायता ताणें भासायलां तितलेंय पाळूंक जाय. आशिर्वादाची रीत. सर्वेस्परान मोइजेसा कडेन उलोवन ताका म्हणलें, आरोना आनी ताच्या पुतां कडेन अशें उलय. इस्रायलाच्या पुतां धुवांचेर आशिर्वाद घालूंक जाय असो. तुमी तांकां म्हणटल्यात, सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामोलाचो परजोळ तुजेर घालूं आनी तुका प्रसन्न जावं. सर्वेस्पर आपलें मुखामोल तुका दाखोवन आनी तुका शांती दिवं. हे परी इस्रायलाच्या पुतां धुवांचेर
म्हजें नांव घेतलीं आनी हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलों. देवाचें उतर हें.